पवित्र आमची सभा ओरची देवा मंदिर देवा रोगतान केली एकूच मोगा फामील आमची मना संतोषतात आमची काळजां मुरगोडटात आमची तोंडां उल्हासतात सोय 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 सर्वेस्परा आमची मना संतोषतात आमची काळजां मुरगोडटात आमची तोंडां उल्हासतात सोय 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 सर्वेस्परा. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव. हे आयचे मिसाचे भेटेक सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार हे सकाळी. आयची मिसाची भेट सोपून गेल्ल्या मेनिनो लुईस गोंजागा डिसोजा हे आमच्या सोपून गेल्ल्या भावा पासून आमी भेटयता. देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात लॉरेन्सिनो लुकास आनी सुकोरिना लुकास तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात जुआंव फारिया चार्ल्स्टन फेर्नांडीस रोजी अल्मेदा आनी हेर सगळींची कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयच्यान SSCची भुरगीं आपल्यो परिक्षा सुरू करतात तांचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक आनी ह्यो परिक्षा बरे भाशेन करूंक तांकां आदार दिवंक आनीक त्याहून चड सुरक्षा तांकां फावो करूंक सगळ्या वायटांतली तांकां निवारूंक तांचेय पासत आनी ह्यो परिक्षा चलयतल्या शिक्षकां पासतूय मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो आमी जण एकलो देवान दिल्ली देणी घेवन आमचें जिवीत फुडें व्हरता आनी देवान दिल्ल्या देण्यांत आमकां हुशारकाय जायत्या जाणांक आसा. पूण आमी कितलीं हुशार आसूं आमकां एकामेकाची गरज आमच्या भावार्थान वाडूंक त्याच बरोबर आमच्या जिवितान ह्या संवसारीक जिवितान फुडें वचूंक. तरी आसतना जायते पावटी आमी आमच्याच वाद्याचीं जाल्या आमच्याच मनाचीं जाल्या आनी एकमुळपणान आमी जियेल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या दिवतांनी आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा पास्क परबेचे आमचे ओत्रेक आनी निचीव बऱ्या कोरण्यांनी सुफोळ जावं दी. सदां तोगतल्या सुखाची दिसान दीस ओदीक ओदीक आशा धरून तें जोडूंक जतनायेन प्रयत्न करूंक आमकां कृपा दी. आनी पास्कांच्या गुटान सासणाक आमकां भाग मेळचे खातीर उर्बेन वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वयलें वाचप. आंत्योकेक थोडो वेळ रावतूच गालिसिया आनी फ्राच्या प्रांतांनी भोंवून पावलू सगळ्या शेशाक गोठाय दितालो. जॉलमान अलेक्झांडराचो आपोलो नांवाचो
एक जुदेव एफीस शारांत आयलो. तो उलोवंक सुटसुडीत आनी पवित्र पुस्तकान घोळ्ळलो. सोम्याचे वाटेची ताका बरी शिकवण दिल्ली आनी तो आत्म्याचे व्हड उर्बेन उलयतालो आनी जेजू विशीं बारीक बारीक खबरो सारकी सांगूंक शिकयतालो. पूण तो फकत जुदेवाचें स्नान वळखतालो. देवस्थानांत तो व्हडा धीरान उलयतालो. तें प्रिसिलान आनी आकिलान आयकलें तेन्ना ताणें आपणाशी वेलो आनी सोम्याचे वाटेची ताका बारीक समजणी दिली. आख्याक वचूंक आपोलोन खुशी दाखयली तेन्ना भाव भयणींनी ताका हुर्बा दिली आनी ताका बरे भाशेन घेयात म्हूण शिसांक बरयलें. तो थंय पावलो तेन्ना देवाचे कृपेन भावात्याक ताणें खूब आदार दिलो. सोबे माजार तो जुदेवाक कडेन बोलान वादविवाद चलयतना आनी पवित्र पुस्तक विस्कुटून जेजूक अभिषेक म्हूण तो तांकां दाखयतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन ती आमचो देव आखे प्रितमेचो राजा. परतून म्हणुया, आमचो देव आखे प्रितमेचो राजा. सोमेस पोजांनो ताळयो पेटात. संतोशाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोव वत्या सोरेस्पराची मनशांनी बे दरचे सगळे प्रितमेचो व्हरतो राजा तो. जबाब, आमचो देव आखे प्रितमेचो राजा. आखे प्रितमेचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताचे मानाक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रायेचे शिवासनार बसून तो आपली राजवटकीत चलयत आसा. जबाब, आमचो देव आखे प्रितमेचो राजा. आमी अब्रामाची दाविदाची परजा आनी आमच्या बरोबर जमतात राष्ट्राचे फुडारी प्रितुमेचे सोर्दार देवाचे आधीन आसात. सगळ्या वयर तो राजवट चलयता. जबाब, आमचो देव आखे प्रितमेचो राजा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zój szarveszparák, zój, zój szarveszparák, zój, zój, zój szarveszparák, zój, zój szarveszparák, zój, zój. जेजू म्हणटा, हांव बापासून उपजला आनी संवसारांत आयला. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेता. Zój szarveszparák, zój, zój szarveszparák, zój, zój, zój szarveszparák, zój, zój szarveszparák, zój, zój. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पर्यंत तुमी म्हजे नांवी कितेंच मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. हें सगळें हांवें तुमकां वपारींनी सांगलां. पूण असलो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन वपारींनी उलोवचो ना, पूण बापा विशीं उगडापी उलयतलो. त्या दिसा
तुमी म्हजी नांवीं मागतल्यात आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलों म्हूण हांव तुमकां सांगिना, कारण बाप खाशा तुमचो मोग करता. कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव देवासून उपजला म्हूण तुमी विस्वास धरला. हांव बापासून उपजला आनी संवसारांत आयलां. आतां संवसार सोडून हांव बापाशी वेतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. रिक्षा भाव भयणीनो, आवर लायफ इज लायक वन सायकल. एक सायकली भाशेन आमचें जिवीत. बापा कडली आमी संवसारांत येता, संवसारांत आमकां दिला तो वावर आमी चलयता आनी तो सोंपल्या उपरांत परतून बापाशी वेता. आनी होच सार आमकां जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान दिता. किरीत भाशेन फाल्यांच्या दिसाक आमी जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब मनयतल्या आनी स्वर्गार चडून वेचे आदीं आपल्या शिसांक जेजून तयार केले. हांव बापाशी वेतां. बापा तावन हांव आयलां. ह्या संवसारान म्हजें वावर आनी म्हजें काम जें आसा मिसावांचें तें केलां आनी आतां परतून म्हज्या बापाशी वेतां. आनी बापाशी वेता तेन्ना तुमचे पासत हांव बापा लागीं मागतलों आनी तो तुमकां पवित्र आत्मो हो शारोती दितलो. आनी पवित्र आत्मो आमचे सगळें आसप म्हणल्यार आमी खरेपणी जाणाव आमी मुखार कितें करपाचें, वॉट टू डू नॅक्स्ट. जायते फावटी हो प्रश्न आमच्या मनान घुंवता, वॉट टू डू नॅक्स्ट. कितलीं आमी हुशार आसूं, आमचे लागीं कितलेय गूण आसूं, हो प्रश्न सगल्यांकूच आसा, वॉट टू डू नॅक्स्ट. हाचे फुडें आतां कितें करपाचें. आयच्या पयल्या वाचपान आपोलो हो हुशार मनीस, हुशार जुदेव, ताचे विशीं आमी आयकता. कशे भाशेन आपोलो हो हुशार जुदेव पवित्र पुस्तकांत तो बरो आसलो. पवित्र पुस्तक म्हणल्यार त्या काळार फकत आदलो करार, जुदेवांचें पवित्र पुस्तक, आनी तातूंत घडलेलो हो आपोलो. पवित्र पुस्तका विशीं उलोवपाक सुडसुडाय ताका आसली. असल्या वेळार आपोलो प्रिसिला आनी आकिला हांचो आदार घेता. आतां प्रिसिला आनी आकिला म्हणटात ती, प्रिसिला बायल आनी आकिला तिचो घोव. बागेवन पावलो विशीं आमी नियाळ करता तेन्ना आमकां ती मेळ्ळली. तोंबू बांदपाचो वावर ती करताली आनी तांचे बराबर पावलो आपलोय दिसपट्टो ग्रास जोडटा, आकिला आनी प्रिसिला बराबर आपलो वावर करता. जाल्यार न्हयच फकत आपल्या वावरांत आनी धंद्यान, पूण प्रिसिला आनी आकिला भावार्थांतूय आपलो वावर करतात. देखून आपोलो ह्या हुशार मनशाक जेजूची ओळख दिता. जेजू कोण, जेजू कित्याक, आनी जेजू विशीं ही सगळी ताका माहिती आनी अणभव दिल्या उपरांत आपोलोक तांणी आपलोच करून घेतलो. आनी आपोलोक सगल्यांनी मानून घेवचे पासत ती आपले इन्फ्लुएन्स आसा तेंय वापरतात. आनी हें केल्या उपरांत आपोलोक बावतिजम दिलो आनी बावतिजम घेतल्या उपरांत आपोलो हेंच देवाचें उतर, हेंच शुभ वर्तमान सगल्याक परगटूंक वेता. म्हणटूच आमी कितलीय हुशार आसत जाल्यार एकामेकाचेर आमी धरलेलीं आसा हें आमच्यान आयज नियाळूं येता. आमचे लागीं केदोय व्हडलो धंदो आसूं, आमकां कितलोय वावर आसूं ह्या संवसारांत, देवाचोय वावर आमी करीत रावूंक जाय हेंय आमकां आयच्या ह्या वाचपान थावें जाता. आनीक हो सगलो वावर करता आसतना आमकां बेस्ती सोडूंक ना. ज्यो वस्तू गरजेच्यो आनी जें जें आमकां गरजेचें तें आमकां देव त्या त्या वेळार दितात. आनी सगल्याहून चड गरजेचो पवित्र आत्मो. बो करून आमी आत्मीकतायेन जेन्ना वाडटा, देवाचो वावर आमी करूंक सोदता, तेन्ना हो पवित्र आत्मो आमकां भोव गरजेचो. आनी होच पवित्र आत्मो आमकां हें समजूंक आदार दितलो, वॉट टू डू नॅक्स्ट, हाचे मुखार कितें करचें. तर ह्या दिसांनी भोव करून जायते फावटी आमी घुसपा गुंदळाक सांपडटल्या. जायत्यो वस्तू ज्यो नव्यो नव्यो येतात, जायते फावटी सरकार जेन्ना एक निर्णय घेता
आमी कन्फ्यूज जातल्या, आमी एके भाशेन सांडून पडटल्या. असल्या वेळार खेरीत भाशेन काळजान तावन भावार्थ धरून आमी जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याचें देणें मागुया आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमी सगळें समजून घेवया. हे भाशेन आमकां जें काम दिल्लें आसा, संवसारान जे आमी आयिल्ले आसा, ह्या संवसारांतले परतून भायर सरून वेचे आदीं अपूर्ण आनंद, कंप्लीट हॅपिनस जें जेजू आमकां सांगता, अपूर्ण आनंद आमचो जातलो. होच आनंद आमकां फावो कर म्हूण हे भेटेन आमी आमचीच जण एकल्याची भेटवणी करुया. भेटोवणे वेळार गीत घेवया. C4 पेज नंबर 29. C4 पेज नंबर 29. आमची पातकां धुवून काडून निर्मळ काळजां तुका ओपूं, देवानी मनशा मोते संदान करूं, शांती करूं. देवानी मनशा मोते संदान करूं, शांती करूं. आसा Jesu, तुवें दिलो भुरगो तुजो. आसा Jesu, तुवें दिलो भुरगो तुजो. उलटी दुकां आसती तोडा, वावराचो गा तुका भेटो. संवसार सगलो उबान भरून तुजे मुखार बापाक पावो. संवसार सगलो उबान भरून तुजे मुखार बापाक पावो. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सुरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा, प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदांच समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें, तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो, तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका सय सय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय. उंचगी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. भावार्थान वाडूंक तशेंच ह्या संवसारान जगूंक आमकां एकामेकाची गरज. तर जेजू सवें आमी सगळीं एक देखून एकामेकाचो आदार घेवन आमी बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी शिवंक वेता. ती आमचेर जट्टी आनी खास थाडीन आसा, पूण तुजी काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक उण्यावा खातीर मागणें. मोगाळाची जू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका भिंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. ह्या वेळार गीत घेवया D8 पेज नंबर 51. D8 पेज नंबर 51. Gesù mogaluda Kitlomo walistamco Amce sosidis ratrauta Amkan samban soloita Tace bogorer konasa Sopun priti kortolo Aplo sangat amkadita Wato devik mogaco Tace bogorer konasa Sopun priti kortolo Aplo sangat amkadita Wakto devik mogaco बापा जुंय हांव आसां ती तुवें म्हाका दिल्याय ती आसची म्हूण म्हजी खोशी आनी अशें तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा तांणी पळयोवची सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलोलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलें. ह्या पसणा खातीर आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. फाल्यां आयतार आनीक आमी परब मनयता जेजूच्या सर्ग प्रवेशाची. सकाळीं मीस जातलें 7 वाजता लायव्ह स्ट्रीम, तशेंच सांजेर 5 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस जातलें. आमचे मागणें आनीक एक फावटी खतखत्यान देवा मुखार दवरुया आनी ह्या कोरोना व्हायरसाच्या पॅन्डेमिकांतली आमकां निवार म्हूण भावार्थान मागुया. सूर पदवेदार आनी काकलूत सारा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळेन आयकून घे. ह्या अवचीत सुरू जाल्ली तेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दगदवतल्यांक
बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी आमी तुजे सोशी येता येता हे पिढीचेर हे पिढीचेर अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानाक विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता आमी मागता आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन तुजे जाणवाये उजवाडाय उजवाडाय जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमच्या सोम्या वरवीं आमेन आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे ओडकार शेवटाक आमी गीत घेवया F13 पेज नंबर 91 F13 पेज नंबर 91 कुशाल सदांच आमी भोंवचे कुशाल दादोस आमी रावचे मोगाची वीत एकूच बरें भाव भयणाची वीत हे कोरे आमची कासा खोशेन आदार निकतो लावडे बरे उदगार आमचो बापूय आसा सरकार आमचे दोसू आमचे बांदार कुशाल सदांच आमी भोंवचे कुशाल दादोस आमी रावचे मोगाची वीत एकूच बरें भाव भयणाची वीत हे खरें